See, I'll turn to Costa. Question number, start question number. Speaker sir, I may be permitted to ask star question number 1C. Since 1C. 1A has been postponed. In fact, the postponed element, I'll put it in Yes, 1C. 1C. Yes. Speaker sir, सगळे आता 1C, along. Yeah. Yes, sir. तो सांगता पोस्टपोन केले आताच ते सांगताले की आमचे अपलोड लेट जाले पहिले आवाज करपाचे कितें हिंगा व्हडल्यान म्हणजे आवाज करून कितें सांगपाचे दॅट वी आर नॉट अपलोडिंग इन टायम माननीय लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टरान सांगला फुडले खेपे कितें करतले ते केल्ले परस आय विल गिव यू अ फूल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आन्सर इन द नेक्स्ट सेशन विल बी सून डोंट वरी कॉन्स्टिट्युशनली विदीन 6 months आमचे विदीन 3 months जातले नाव आन्सर टू 1C आन्सर एज पर प्रेझेंटेड टू द हाऊस. Speaker sir, I want to make a few points. Speaker sir, we have a Kitol IDC area of almost 8 lakh square meters. There are 16 plots which have been allotted to, in fact, IPB. Speaker sir, what has happened? People of Kepeng constituency need jobs, and the IDC area Kitol can provide employment if this plots can be allotted to industries. Unfortunately, the area unutilized because of greed of some leaders. Speaker sir, my first question is that if IDC is able to attract investors in this plot or not? Speaker sir, it is true that H plot are ek time defense expose alli, which you are aware. Yeah. It means it can be used for some really good and nice and big project. As far as Kitol is concerned, Speaker sir, it is almost more than 8,83,576 square meter acquire केल्लो आसा. एक्सपो लागून तिंगा तेन्ना वॉटर पायपलायनूय आसा इलेक्ट्रिसिटी पायपलायनूय आसा. आतां हांव आजूच सकाळीं मान्य मुखेलमंत्र्या कडेन डिस्कस करतालो हांगा इंडस्ट्री येवपा जाय म्हूण थोडे म्हणटा आमी वी वॉन्ट टू एडॉप्ट अ होलिस्टीक एप्रोच. बरें कितें साऊथ गोवा एम्प्लॉयमेंट कितें जनरेट जातलें साऊथ गोवा नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री खंयची हाडपाची. माझे तरी though I am the industry minister, my take is some good project and like entertainment in the entertainment field, entertainment industry येवपा जाय. नाजाल्यार कितें गोंयान कितें जाता आमी सावथा सगळे रावपी लोक म्हणटा नॉर्थ इज अ हॅपनिंग प्लेस सावथा कितें आहा ट्युरिस्ट सुद्दां आतां हांव म्हणटा देवाची कृपा आनी आमचे बरे लक there is more traffic at Dabolim airport instead of decreasing the footfalls have increased arrival tourists नॉर्थाकूय सोन येता मोपासोनूय येता दाबोलेसोनूय येता पूण येता तेन्ना तेंकांय कितें तरी आमी सुविधा करपा जाय. गव्हर्मेंट इज फुली सीज्ड ऑफ द मॅटर वी आर फ्युचरिस्टीक इन आवर थिंकींग. ऑनरेबल दीस गव्हर्मेंट लेड बाय ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत एंड ऑल हिज कलिग्स आमकां कितें तरी सावथाकूय इक्वली एट्रॅक्टीव जाल्ले जाय. Whether it is, and it can be a holistic approach. There can be some little bit of industry, good non-polluting industry. There can be a drone industry which is upcoming, which is the policy. There can be a amusement park. There can be a theme park to attract tourists. Also, there can be various other things which are non-polluting, which will generate more employment. हे विचार आमचे आसा सरकाराचे आमच्या विचारान हे सगळे हे मुद्दे धरूनच आमी हेजे निकाल सारको बरो दितले आणि वी ऑल्सो वॉन्ट दॅट दिस थिंग शूड डेव्हलप सो डोंट वरी अबाउट दॅट. इफ यू हॅव एनी सजेशन्स which will hold this government in awe because we need to do something like that. कित्याक सगळे नॉता आसा म्हाकाय सावथा येयल्ले जाय तुजे कडेन कितें बरी आयडिया आसा कोणा कडेन आतां विजया कडेन आसा सांग नाल्यार फकत आवाजूच करून सगळे जावपा ना कित्याचें उलय कितें बरें सजेशन दी कितें येवपाक शकता समथींग ऑसम टेल मी प्लीज. I will come to the point because I have got an answer for it. Speaker sir, we had asked a sub-question for each of the GIDC estate. I repeat, for each of the IDC state a maximum permissible area of land in IDC that can be allotted to IPB and the total area of land that has been allotted to IPB of that industrial state. Means in general, but in particular to Kitol industrial state. See, this land was acquired by IDC. Okay, we had paid something like almost I think 27 crores something was paid if I am not mistaken in 2008 as a acquisition zalle
आनी हँड ओवर केल्ले 2009 this land is not given to IPB as yet, but IPB or government has got power to consider it, as I said, for a very good project which is non-polluting, which will generate a lot of employment, which will change the face of Goa. आमकडे आनी हुंय हे भाशेन सावथात जमीन ना, किटॉल सोडून तुजे कॉन्स्टिट्युन्सीन तुजे बरें नशीब मुडपाचें, तुजेच टायम येयल्या पडून तूं म्हाका इतलें सांगता. आमचे प्रयत्न चालू आसा की एक बरो प्रोजेक्ट हाडपाचो आनी बरो प्रोजेक्ट विच विल बी रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. हांवूय इंडस्ट्री मिनिस्टर जाल्ले कारणान हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. हालीं हांव दिल्ली गेलो तेन्ना मान्य आमचे नितीन गडकरीजी सुद्दां सांगपाक लागले, पळय तूं एक्स्ट्रा एफर्ट करता इंडस्ट्री हाडपा, इंडस्ट्री येवपा जाय, नॉन पोल्युटींग जरूर हाड, पूण एक मातशें करूं नाका, चडूय इंडस्ट्री हाडून गोंय डिस्ट्रॉय करूं नाका. Encourage entertainment industry, encourage something which will generate employment, which will help the Goans. Goans are good artists. So we are looking in that direction as well, because ultimately anything related to tourism activity also, that is a industrial, it is a type of industry, entertainment industry. But Speaker sir, I've got a reply. Instead of that, I've got a reply saying that 40% of the area shall be allotted to special project. There is nothing called special project. Speaker sir, that is what I want to know. What is that special project? See, being a stakeholder and the locals, government, we locals should know what is that special project. Just a blank, vague answer is given that 40% of the land has been given for a special project. So, what is that special project? होय, आम्ही रिसेंटली एक नवीन आहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडलेली. तू उलयता आदले 1 year आन्सर आसलो तो. No, म्हाका आतां answer दोन्ही मेळ्ळा. मिस्तुरात करता. No, but I've got the answer now. म्हाका हेजेर सारकी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आन्सर आहे म्हणला, म्हणजे कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट म्हाका दिवपा जाय म्हणून हांवें तें पोस्टपोन केला, कित्याक म्हाज्या डिपार्टमेंटान समहाव लास्ट मोमेंट अपलोड केले. सो स्पेशल प्रोजेक्ट म्हणल्यार तुका खबर आसपा जाय, आमच्या पॉलिसीनूच तें आसा 40% लँड आयपीबी कडेन दवरला, अशें कितें बरे प्रोजेक्ट येयल्या. आतां हे IDC कडेन आसा, त्या IDC कडेन आसून दी, गव्हर्मेंटा कडेन आसून दी, आमकां जाय बरो प्रोजेक्ट येयल्लो. We will take a decision. Don't worry whether it is with IPB or 40% is reserved. As I said, it is going to be a holistic approach. Meaning what? Entertainment industry येता जाल्यार जाय, कितली जमीन तांकां जाय ती पळोवया. थोडी उरला जाल्यार फाल्यां सपोज एक टॉय मॅन्युफॅक्चरिंग येता which is non-polluting. I am just giving example, or some other such thing. Drones थिंगा मॅन्युफॅक्चर जाता, थोडीशी तांकांय दिवपा जाता. So we will consider everything, but by no means we will get polluting industry, and it will be utilized to its best of ability, means in the sense that what best that can come up will come up in Kitol. तितले हांव तुका सांगपाक शकता. आतां ते 40% IPB वयता, रिजर्व केले आनी कितें, I think that should not be a concern. But there And is that how an much answer given to my star question. There is the answer given. So No, that is no, what. that is, you are confusing again with star question number 1A and 1C. ते confuse करू नाका. Okay. हांवें सारको क्लियर तुका आन्सर दिला. दुसरे हांव मुद्दम, आतां तूं मुद्दो तो काडलो म्हूण सांगता, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT म्हूण आहा. आमकां गोवा इज प्लेस 16th overall and was categorized as aspire state with a feedback score of 75%. आनी हांव मुद्दम सांगता, हेजे आदी आमचो स्कोर कितलो आसलो, only 3.33%, and we were ranked 24th. So आमचो आतां रँकिंगूय वयर सरला. That means ease of doing business, people preferring Goa, and हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, कितलेशो इंडस्ट्री हांगा येवपाक सोदता. I have said a big no unless we are convinced, IPB is convinced, Honorable CM is the chairman of that it is a non-polluting industry with non-polluting industry which will generate maximum employment for local youth. दुसरे हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, though it is not part of this question, I want to even improve upon the new industrial policy which I introduced, where to make it attractive for them to train Goans and employ more local Goans. So absorption of locals will be more. I already put my officers on the job. It is going to be some out of the box thinking from them to recommend, but I will certainly implement that locals will get more employment if industry comes, and industry which is environment friendly, industry which is non-polluting. Speaker sir, see what has happened, our generation of youth who are young are now almost middle age zala, and they are waiting for this industry, Kitol, to start operations. Every day, sir, what has happened, industrial state is not state is not operational, and it is a loss to the government in ways of taxes. Speaker sir, आता आमगेलो चेअरमॅनूय आहा CM IPB चो,
मुगे एक प्रश्न असा आसलो की I want a honest reply from the minister. Kidak already Kepe constituency had someone in the past last 20 years. लोका आश्वासन दिन जाता म्हूण बाबा ही इंडस्ट्री जाता म्हूण आश्वासन दिन ते घर बसले. आतां I don't want to fool my locals. जेन्ना हांवें 2 दीस पयलीं प्रस काडलो रिगार्डिंग ONGC, regarding one unauthorized illegal places in Kap Daram. लोक म्हणपाक लागलो तूं प्रश्नाचेर उलयता, एम्प्लॉयमेंटाचेर कितें उलयता? So the same assurance has been given by the past, whoever was there for the last so many years, that he is going to get an industry. So I don't want to give false promises to my locals, because that is the only golden goose which will lay some golden eggs to our Kepe Matdar Sangha constituency. So puttun loka bere osong फोट्यो आश्वासन दिन एम्प्लॉयमेंट मेटलो or ना मेटलो. I want a clear answer. बाबा तुम एक कोतल्या ना कित्याक आज हांव उलयले. It can be, you tell me it is within 1 year, 2 years, 3 years, because that place is such a place. कोणागले it is your land. There is not a single distraction. I have got an answer saying that water electricity lines have been already placed. Why not you all don't start? आमकां केपें मतदार संघाक स्पीकर सर लास्ट 20 वर्सां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक, क्रिएट करपाक कोणेय मनशान एक 5 पैसा तरी म्हाका दिसता तजवीज केलना ती केलना. I am not blaming anyone, but it is a fact that Kepe Matdar Sangh is lacking behind for the last so many years, and we don't have a single industry or single thing to create employment. So I want a clear, very specific question from the minister saying, you give us attendance because it is open, everything is clear. According to you, it has been said that water, electricity, everything is there. स्पीकर सर, परत हांव ताका सांगता, माझे 2 प्रायोरिटी एरियाज आहा इंडस्ट्रीन. एक नॉर्थन लातंपारशे इंडस्ट्रियल बसून इस्टेट घ्यात. कशें सांगता ते कशें फंक्शनल करपाचे, कशें ते फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तशें जावपाचें, आमचे फार्मराक कशें बेनिफीट जावपाचें, एंड मेनी गोवन प्रोडक्ट्स विच आर अग्रिकल्चर बेस्ड पीपल लायक. सो ते इंडस्ट्रियल इस्टेट माझी प्रयत्न चालू आसा. गतीशक्ती अंडर सुद्धा आमी फंड्स थिंगा एलोकेट केला. थिंगा बेगीनचे बेगी उदक पावपाचें आसा. रस्तो एक न्यू रोड हाडपाक केला. हे नॉर्थाचे जाले. बाकीच्यांकूय आमी अटेन्शन दिता. तुजो फुडलो प्रश्न आसा इवन हेजो आनी एक मान्य आमदाराचो आसा ओल्डस्ट कोर्लीम इंडस्ट्रियल इस्टेट, वेर आय पर्सनली वेंट टू हियर द ग्रीवेन्सीस. आतां सावथा उलयतना सावथा हांव सांगता हे सोबे माजार तुका, किटॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हण नाका, एंटरटेनमेंट पार्क म्हण नाका, थीम पार्क म्हण नाका, टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटी म्हण नाका, सुंदर जागो आसा तो. आनी कितलो सुंदर आसा, जेन्ना डिफेन्स एक्सपो जाले तेन्ना आमी पळयला केदो व्हडलो जागो आसा. आनी रिसंटली द डिफेन्स एक्सपो विच टूक प्लेस इन अनदर स्टेट, इट वॉज रियली शोकेसिंग वेर इंडिया हॅज रिच्ड. कितली आमी प्रगती केला ती अंडर नरेंद्र मोदीजी. ते लोकांनी पळयले, ते अजाप इंडिया असले वस्तू जाता काय म्हूण. जेन्ना गोंयान केल्लो डिफेन्स एक्सपो लोक तितलेच इम्प्रेस जाल्ले. तुका एक हांव आश्वासन स्पश्टपणे सांगपाक सोदता, आमचे मान्य मुख्यमंत्री, आमी सगळे मंत्री इन्क्लुडींग हांव, इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. आमी कितोल डेफिनेटली जाता तितले बेगीन बऱ्यांची बरी इंडस्ट्री हाडून गोंयकारां एम्प्लॉयमेंट मेळटा, ते पोल्युशन ना जाता, पर्यावरण राखूनच आमी हो निर्णय बेग्यानचे बेगीन घेतले. हांव तुका स्पेसिफीक दिता. लास्ट एक होला स्पीकर सर, पूण सद्याक हांव स्वर्गीय मुख्यमंत्री पर्रीकार देव बरें कर म्हणटा, कित्याक तेणें डिफेन्स एक्सपो हाडून लोकांक कळ्ळें बाबा इतली जमीन बरी आहा एंड कॅन बी युटिलायज. Last question, when आमगेलो honorable मुख्यमंत्री केपें आयिल्लो, we had put a question आनी आमगेलो पंच आमगे थिंगाचे पंच मेंबर्स येयल्ले आनी ते खबर आहा मुख्यमंत्रीक की आमकां बेतूल आमकां एक पंचायत घर, ग्राउंड आनी एक हेल्थ सेंटर कांयच ना. So I had requested, and even the body had requested, to give 25,000 of land, IDC land, to village panchayat of Kanangini. आणि म्हाका दिसता 15% ओपन स्पेस आहा ऑफ दॅट विच इज ऑन द मेन रोड. सो एक 25 दिले, द होल विलेज विल बी सॅटिस्फाईड. म्हाका दिसता एक आमकां आश्वासन मिनिस्टरान दिचें. तुका तुवें समजपाक जाय तुजें भाग्य म्हूण, कित्याक आमी ओपोजिशन रुलींग MLA पळयना, आमचो मुखेलमंत्री तरी पळयना. तुका जाय ते दितलो आनी बेस्ट युटिलायजेशन ऑफ दॅट लँड फॉर पब्लीक युटिलिटी, जे लोकांक बऱ्या पडटा, 10 जाणां बऱ्या पडटा, आमी करतले. सो तूं भिवपाची कांय गरज ना. भिवपाक गरज ना. हांवूय जाणा मुख्यमंत्री म्हणून गरजूच ना. म्हाका दिसता तूं म्हाका विजय बाब साहेब महाशयराव, म्हाका दिसता भागी मुगे न्हू, हांव आमदार जावन भागी मुगे न्हू, भागी केपेकारालें.
कित्याक पयले IDC जे कोण आसलोले ते कोदल्यार आनी चेअरमॅन ते IDC प्लॉट घेवपाचे आनी विकपाचे हीच काम केलें. सो हांव मागता ही 25,000 जमीन आहा ती म्हाका दिसता ही केसी म्हाका आस्वाद तूं ही दिवपाक कित्याक आम मुळे मागीर परतून असेंब्लीले सेम क्वेश्चन रिपीट जातले. सो गिव अस एश्युरन्स 25,000 स्क्वेअर मिटर आमगे केपकार थिंगा किटोलकारांनी 8 लाख स्क्वेअर मिटर 8 आनी 4 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिली तुमकां. सो 25,000 ती परतून दिवपाक वाय गेटिंग सेट DI न्हू आमकां सांग आपण 25,000 दित म्हूण. आनी म्हाका आमगे ऑनरेबल मुख्यमंत्रीन सांगला आपण तूं जमीनचोय पयसो आपण तुका दित म्हूण. असो मुख्यमंत्री आसा सांगला. असं बसून घ्या. इतले स्पेसिफिक आहे हय. assurance दिला. ना मिनिस्टर हांव मोहत मागता. एक मिनिट अरे म्हाका लेट मी स्पीक नो. मेंबर sir. स्पेसिफिक सारखे उत्तर दिला तुमकां. स्पीकर सर तो स्पष्टपणे ताका उतर दिला ताका मुद्दम आतां याद करता. आता तो म्हणटा आमी कितें प्लॉट करून दिवपाक सोदता आनी कितें ताका सांग तसले कांय प्रपोजल ना आमी ते भाशेन दिवपा ना. तुका भिवपाची गरज ना. तुजे पब्लीक युटिलिटी जाय आनी कितें कितें सुविधा जाय तूं मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन वच कित्याक ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटान लागता तो तुका करून दितलो आनी तूं वयताय बीन आनी तुजी कामां जाताय म्हाका खबर सो आहा. मानता कारण एक मिनिट, ऑनरेबल एक मिनिट. मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरान की आमकां 25 स्क्वेअर मिटर जमीन सभासद बसून घ्यात. आयकपाक बसून घ्या तुका उत्तर मेळिल्लें आसा. स्पीकर सर म्हाका मुद्दम एक सांगपा जाय ताका. आतां हांव तूं विशयाचेर म्हणटा ONGC तूं उल्लेख केलो. ONGC इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी. तुजो एक प्रश्न पूण आशिल्लो ते अशें करता तशें करता. सेंट्रल गव्हर्मेंट अथॉरिटीज तेंचे ओन रुल्स आसता. आतां म्हाका नेवी लागता ते आपले ओन करता ते एकदां आयकना. पूण आमी एक टायमार तरी कितें तरी मिस्टेक केला तेंच्या ताब्यान आमी दिला. तूं आहा ते पार्टीचो सरकार आसलो तेणी जागो रायट फ्रॉम MPT अप टील बेतूल दिला. आय एम गिविंग वन एक्झाम्पल. आतां ते MPT आसले ते मुरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी MPA जाले तेंच्या ताब्यान कोणें दिले तुज्या सरकारान तुज्या पक्षाच्या सरकारान आहा ते दिले. आमी तशें कांय दिवना. आमी जाता तितलें आमच्या हातीन दवरता. सो तुका मुद्दम सांगता कित्याक तूं म्हणटा प्लॉट करतले दितले. अरे हांव तुका हिंगा हे सोबे माजार हे हावजान एश्युरन्स दिता आमी तसले करपा ना. बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट हाडटलो आनी वेदर इट इज एंटरटेनमेंट पार्क हे ते सगळे हाडून करतले. येस स्पीकर सर म्हाका दिसता I just want to clarify. आमगे पार्सेकर मुख्यमंत्री आलो तेन्ना MPT दिल्लो आमगे काँग्रेसान दिल्ला पार्सेकर आसलो तेन्ना दिल्लो आमी दिल्ला एक क्लॅरिफिकेशन दिल्ला. प्रतिपक्ष नेते बसून घ्या. नाही माननीय सभासदाक क्लियर ताणी ताका जालें काबार जालें. स्पीकर सर स्पीकर सर काबार जालें. या सर देसाय स्पीकर सर द ऑनरेबल मेंबर इज आस्क्ड व्हेरी स्पेसिफिकली ती 25,000 जमीन तुम्ही दितले व नाही का द ऑनरेबल मिनिस्टर शुड आन्सर. दॅट इज द ओनली थिंग दॅट इज आनी हांव एक क्लॅरिफिकेशन दिता म्हाका सुद्दां विलेज. स्पीकर सर हांवें कितें सांगलां खंयची पब्लीक युटिलिटी आसूं इट इनवॉल्व्स अदर डिपार्टमेंट्स इट इज इंटर डिपार्टमेंटल थिंग. द बेस्ट course for him will be go to honorable chief minister as it is he goes with all his problem go with that problem. No, honorable chief minister has assured me that he is giving. अरे definitely काम जातले. Honorable chief minister has assured me that he is giving. I तुका की Yes, sir, yes, sir. public utility definitely will be considering. Why not? We will be considering very favorably. तुम्ही पळयता गोवा न्यूज हब.